पोरण्या घरांची दुरुस्ती करपा खातीर पंचायत सचिवांनी 3 दिसां भितर परवानो दिवप गरजेचें। घरधन्यांनी 5 वर्सां फारीक केली घरपट्टीची कागदपत्रां आनी घराचो प्लॅन पंचायतीत सादर करचो पडटलो। जाल्यारूच तांकां आसा तेच सुवातेर घर दुरुस्त करपाक परवानो दितले, असो निर्णय बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतला। घर रिपेर करपा खातीर पंचायती कडेन जी एनओसी मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू करपाक जाय। त्या खातीर रिपेर ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही, विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो। हातूंतले मिनिमम टू मिनिमम 5 वर्सां पयलीं घराचो हाऊस टॅक्स पे केल्लो आसपाक जाय। दुसरें तांच्यांनी स्वता स्ट्रक्चरल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट हाणे ताजो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसपाक जाय, म्हणजे स्टेबिलिटी रिपोर्ट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो तेणी दिल्लो आसपाक जाय। एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी रिपेर हो तेजो आनी विदीन 3 days हो जो आहा पळय न्ही सेक्रेटरी दितलो। बऱ्याचशा गोंयकारांक आपले जुने घर रिपेर करपा खातीर डिफिकल्टी येताली, तेज्यो फायली BDO कडेन वयताल्यो, डायरेक्टरा कडेन वयताल्यो। तो सगळो विशय म्हाज्या तकलेंत येयल्या उपरांत एकदम सुटसुटीत केला। तेणी डायरेक्टली एप्लाय करपाचें, तेणी फक्त ताका आपली हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, ती जुनी आसतली जाय जाल्यार आपलो 114 लावपाचो आनी आपल्या घराचो जुनो फोटोग्राफ्स लावपाचो। अलॉंग विथ दॅट ताणें आपल्या घराचो नवीन प्लॅन लावपाचो, इंजिनियरा कडल्यान किंवा आर्किटेक्चरा कडल्यान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट विथ एस्टिमेट लावपाचो, पंचायतीन सबमीट करपाचो। विदीन 3 days तेणी ताका इट इज नो ऑब्जेक्शन फॉर द हाऊस रिपेर, इन शॉर्ट इट इज अ परमिशन फॉर द हाऊस रिपेर हे तेणी ताका दिवपाचें। जर तेणी सिंगल पॉयंट सेक्रेटरीच दितलो एकटोच आनी खंयच वयचें ना, इंजिनियर तेजी चेक कारण आपलें घर आपूण बांदता, तो तेजें घर तो बांदता, ते आनी खंयसरूच वयचें ना। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गरज ना, मिटिंगेचेर सुद्दां एप्रुवलाची गरज, कारण तेजें घर तो बांदता, आसा त्या घराचेर आसा त्या प्लेंथाचेर मिटिंगेक सुद्दां घालपाची गरज ना, पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेची सुद्दां गरज ना। हो आमी सर्क्युलर काडला आनी तेंचो एक्झिस्टिंग रूल आसता तितून अमेंडमेंट करताले। ती हे सर्क्युलर जे आसा आज सगळ्या पंचायतींनी वतले।